सौम्या मंदिरात तुझ्या वर्गादी सरकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली भेटो तुका वंदिता निपुणी असू का हसिता दया माया तुझी नियाता आदर कृपा बेसावाशिता जमल्या सौम्या मंदिरात तुझ्या वर्गादी स्वरूपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणव अर्पिता बली भेटो तुका वंदिता मगल बाबणीनो तुमकां समेस्तांक हे देवस्तुदेक मोगाचो स्वागत मागता. सद्या काळ असो तिसावो आयतार आचरण करचे वक्ता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. प्रतिरेतीन कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या संदेश आत्म्याक मिस्तिता हिल्डर रोड्रिगेस फातिमा वडो तांचे इरेदे बसोत मागता आसतना आम्हा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयलां सुडास कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगजनो आज सदकळेच्या 30व्या आयतारा एवकरिस्तान सोम्याक भेटोवंक ताका सेवंक ताजे तांव प्रेरीत जावं ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी वांटेली जाल्या. आयची देवस्तुती दैवी कृपेन आत्मीक दीस जोडया म्हणलो संदेश दिता. कुरड्या बार्तिमेवाचे कुरडेपण ताका तशेंच हेरांक आत्मीक दीस लाभोवंक कारण जालें. दैवीक दीस तुमकां सृश्टीची सोबाय आमकां रचणारा विशीं उगडापण करता आसतना आमची आत्मीक दिश्ट त्या जेजूच्या मेटांनी चलोवंक आमकां प्रेरण दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मगल बाबणीनो जेजूक पळोवंक आत्मीक दिश्ट आमकां फौज हायशें आज मागोवंक देवाचें उतर आमकां आपणे दिता. खऱ्या काळजान खऱ्या मनान मिसाचें बलिदान भेटयतना आमची आत्मीक दिश्ट उक्ती जातली आनी आमी सोम्या पळोवंक शकतले म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ही घडी बरदोडे दांबया. संवसारी संगतीन मेतेर जाल्ले आमी आत्मीक आमची दिश्ट तुजे फुटी कुर्डेपणां गेल्लेली आसा. सोमेल्याचें बक्षाणें मागया. पश्चात्तापावया. सर्गेच्या राजाची बरी खबर सोम्याचे मुखामळ पळोवंक आत्मीक दिश्ट आमचे ती रुतां जावं दी म्हणून आमी मागया. आमी गेल्ल्या पथकांची दूख धरया. नितळ काळसमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगडा जेजू तुजें उतर आमची आत्मीक दिश्ट चड आनी चड करता. आमच्या आत्मीक अंधकार दवंडयता. तरी ह्या उतराचो तिरस्कार करून तुजी बेपरवा केल्ल्या खातीर पश्चात्तापवता सोम्या बोगसाणें मागोवन म्हणटा. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मोगळा जेजू बऱ्यो करण्यो पेल्याचो मोग पेल्याची सेवा आत्मीक दिश्ट
सडीत करून आमकां दिता आनी तुजें मुखामळ पळोवचें भाग आमकां फोव करता. राग मसूर द्वेश स्वार्थ दवरून जीवन पेल्याच्या दुखां कारण जाल्ले खातीर पश्चात्तापवतो सोमया बुक्सने मोगोन म्हणटा. उडदयन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उडदयन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. मोगळा जेजू बऱ्यो कोरण्यो बरें उलोवणें बरें चिंताप खंडीत तुजे मुखामळ पळोवची आत्मीक दिश्ट वृद्धी करता. थोडे पोटी असले जिवीत आमी जिवंक नाव आत्मीक कुर्डेपण आमी आपणायलेलें आसा. पश्चात्तापन बुक्साने मोगोवन म्हणटा सोमया. उडदयन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. उडदयन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गे आणि शांती ताजा इष्टा संसारी. सर्वेस्वर देवा सर्विचाराया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता. सोम्या देवा देवाची शिवी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मारून घे. कित्या पवित्र त्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. एक गरीब दोळे दंपिया आमच्या आमच्या गरजां खातीर ते सवा खातीर हृदया खातीर आमी मागया. सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या भोवमोगाळ देवा आमचो बाबार्थ बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलाय ते जोडूंक आमकां भोव जावच्याक तूं फरमयताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा. जाकोबा पासत उल्हासान बोब मारा राष्ट्राच्या फुडाऱ्या पासत ताळे उबारा. परगट करा स्तुती करा बोब मारा. सर्वेस्परान आपले परजेची
इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांची सडवण केल्या. पळया, उत्तरेच्या देशांतली हांव तांकां परतून हाडटलों. पृथ्वेच्या पयशिल्या शिमातावन हांव तांकां एकठांय करतलों आनी तांचे मदें कुडी आनी तोटी, गर्भेस्त तशें प्रस्तुतपणाक पावलेल्यो स्त्रियो एक व्हडलो जमो हांगा परतून येतलो. दुखां गळोवन तीं भायर सरतलीं. बुजवण दिवन हांव तांकां परतून हाडटलों. तीं हादलोवन पडना तसल्या सराळ मार्गा वयल्यान हांव तांकां उदकाच्या वळांशी व्हरतलों. कित्याक इस्रायलाक हांव एक बापोय आनी एफ्राहीम म्हजो मलगडो पूत. देवाचें उतर. देवाचे उडोवकार. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. गुलामात असलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोना कडले तेन्ना आमकां ते सोपन शीक दिसली. तेन्ना आमच्या तोंडार केलतलो हांसो आनी आमच्या वोंटांनी वळताले गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. आत्मवर्ती लेगून म्हणूंक लागले, कसली अजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. सर्वेस्परान आमचे खातीर केल्यात विचित्रां, देखून आमी संतोष भरीत जाल्या. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, हर एक श्रेश्ठ याजक मनशा मदलो विंचून काडटात आनी मनशाच्या तर्फेन देवा हुजेर सेवा करूंक, पथका खातीर खाणिखो आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तोच अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी चुकोवन पडोल्यांक तो खणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच अस्कतकायेक लागून जसे परजेच्या पथका पासत तशें आपणाच पथका खातीरय ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयले करीत कोणीय मनीस ही वडवेक आपुणूच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवेक आपणे जावन घेतली न्ही. बगार ताका याजक नेमल्या त्या देखून देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच अनेक कडेन ताणें म्हळां, तूं सस्नाक याजक मेल्किसेदेकाचो वर्गाचो. देवाचे उतर. देवाचे उडोवकार. हालेलुया, हालेलुया,
आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्तान मरणासून नास केलो आणि नवे जिवीत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडले. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. भगवंतू मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू आणि ताचे शिस येरुकोक येवन पावले उपरांत येरुको तावन आपल्या शिसा सांगाता तो भायर वेताना लोकांचो व्हड एक जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. तेदवा तिमेवाचो पूत बार्तिमेव नांवाचो एक कुरडो मार्गादेगेन बसून भीक मागतालो. नजरेचो जेजू ते वाटेन येता म्हूण आयकतच दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारांनी ताका तोंड दांप म्हणून बेश्टायलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणून तो आनिकी व्हड ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस कुरड्याक आपोवन म्हणाले धैर्य घे, उठ, तो तुका आपयता. तितल्यार ताणें आपलो शेलो खाण उडयलो आनी सट्टकन उठोन तो जेजू सरशी आयलो. जेजून ताचे लागी उलोवन म्हळें, हांवें तुका कितें करीसय म्हणटाय तूं? तो म्हणालो, मेस्त्री, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो, वस, तुज्या बावार्थान तुका गूण केलो. आनी तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचें उतर. वकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, इरुकोकू आयलेल्या उपरांत जेजूक आनी शिसांक वयक तिमेवाचो पूत बार्तिमेव मेळ्ळो. कुरडो. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಕತ್ತಲಣ್ಣ ನಿಂಗೆ पळय कुरडो बार्तिमेव दोळ्यांची दीस नातलोलो. कोणाक पळोवंक अशें येता? जेजूक पळोवंक अशें येता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हो कुरडो बार्तिमेव सैमान कुरडो. सैमान कुरड्या मनशांक आत्मीक दिश्ट आसा. कळ्ळें गे? आत्मीक दिश्ट आसा. दोळ्यांचे म्हणजे कुडीचे दोळे आसोन दंटोन पडतले जायते जाण आसा. न्ही गे? रातीक पडयलेल्या पोंडान दिसाक पडतले मनीसय आसात. पूण आत्मीक दिश्ट आसलेले मनीस तितल्या सुलाब्यान दंटोन पडनात. समजलें गे? ही आत्मीक दिश्ट आमी रुता करूंक जाय. आज कुरडो बार्तिमेव मार्गादेगर भीक मागतालो. पूण जेजू विशांत जायती खबर ताणें आयकल्ली. जेरुजालेमांत वा येरिकोंत जायते कोडकार आसले. येरिकोंत जायते कुरडे आसले. पण ह्या बार्तिमा भायर दुसरो खंयचोय कुरडो जेजूक पळोवंक शकलो ना. कित्याक ह्या कुरड्या बार्तिमेवाक जेजूक पळयचे म्हणली आशा आसली. देखून ताका बेश्टायल्यारी, देखून ताका तोंडां म्हळ्यारी, चुप राव म्हळ्यारी तो ओगो रावूं ना. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर म्हणालो. तो दिश्ट मेळ्ळी ताका.
पूण दिश्ट मेळ्ळ्या उपरांत तो आपणा दिश्ट मेळ्ळी म्हूण उडक्यो मारीत घरा गेलो ना. कोणा फाटल्यान गेलो तो? कोणा फाटल्यान? जेजू फाटल्यान गेलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पळया, आत्मीक कुरडेपणो असलेले मनीस जर तर जेजूक पळोवंक आशेतात तर तांकां तो उसवाड मेळटा. जाके वासुल्लो, ताका दोळ्याची दिश्ट आशिल्ली, दोळ्याचे दिश्ट आशिल्ली, कुडीचे दोळे ताका आशिल्ले, तो पळोवंक शकतालो तो. पूण आत्मीक रितीन तो अंधकारांत आसलेलो, कुरडो जाल्लो तो आत्मीक रितीन. पूण ही आत्मीक दिश्ट लाभचे खातीर तो जेजूक पळोवंक आशेतालो. देखून खंयच्या रुखार सोडलो तो? पिंडाच्या रुमडीच्या रुखार सोडलो. रुमडीच्या न्ही, रुमडाचो रूख उरता पळयलें? कितल्या जाणांनी पळयलें रुमडाचो रूख? 1 2 3 4 5 6 7. रुमडीच्या रुखाचे कुले ओडले की ल्हान? ओडले. तुवें सावल्याचो रूख पळयल्यो आसता? सावल्याचो रुमडीच्या अंजुराच्या रुखाचे कोले ओडले. ओके, तिने अंजुराचो रूख आनी रुमडाचो बदलिलो की म्हण. अंजुराचो ओडले कोले, रुमडीच्या लोकाचे ल्हान कोले. रुमडीची फळां पळयल्या ती खातात न्ही? वय, ताचें लोणचें घालतात न्ही? लोणचें मिठा घालतात, मिठा. प्रक्रियेंत असलेल्या एका रुखाक मात्र फुलांनात गे, फुलांनात. खंयच्या रुखाक? प्रक्रियेंत असलेल्या एका रुखाक मात फुलां येनात. आंबाड्याचे येतात, भिंडाचे येतात, आंब्याचे येतात, लिंब्याचे येतात, पूण रुमडीच्या लोकाक फूल येना. म्हणटात एक फूल फुलता खंय, ते मध्या रातीर फुलोवन एक वरा भितर दडटा खंय, कोणी पळयनात. आनी ह्या रुमडीच्या रुखार सोडलो जाकेव. कोणाक पळोवंक? जेजूक पळोवंक. कित्याक आत्मीक कुरडेपण ताचें तें आसलें. तेन्ना जेजूक तो पळयता न्ही, संतोश बरी जाता, ताचें आत्मीक कुरडेपण सगळें मेकळून पडटा, सगळें पडटा आत्मीक कुरडेपण, आनी नवो प्रकाश ताचे भितर फंगता. आनी ह्या प्रकाशान जेजू पळोवंक शकता, बाचावी जोडूंक शकता. आनी जेजू म्हणटा आयच्या दिसा ह्या मनशाक बाचावी आयल्या. आत्मीक कुरडेपण आसलेलो आनी एकलो मनीस आसलो, आनी एकलो जेजूचो काट्ट वैरी. उपरांत जेजूच्या मोगान इतलो बरलोगी, हांव जियेता जाल्यार जेजू खातीर, हांव मरता जाल्यार जेजू खातीर म्हणालो. हांव सुवाता परगड करिना जाल्यार हांव निर्भागी म्हणालो. म्हजे हस्कत गायन बोळ दितलो एकलो आसा आनी तस्स म्हजें बोळ म्हणालो. तो म्हजे पक्षाक आसतना म्हजो विरोध रावतलो कोण आसा म्हणालो. तो आत्मीक कुरडेपणान आशिल्लो मनीस, एक मतांधी, जेजूचो कट्ट विरोधी, जेजूच्या वाटेक अडकळसो फातोर. कोण तो? पावल की सावलो? पावल की सावलो? पावल की सावल? सावल. उपरांत पावल जालो तो. कुरडेक आत्मीक कुरडेपणान भरलेलो सावल दमस्काच्या वाटेर क्रिस्तांवाक दोगदूंक वताना पळया, जेजूक भेटता आनी जेजूक पळयलें ताचे मुखामळ प्रजळटा. ताची सगळी आत्मीक कितें म्हणटात कुरडेपणाची खवळां निकळून पडटात. पळया, जेजू थंय एक संतोष, एक प्रकाश ताचे थंय भंगता, एक नवो व्यक्ती जावन रुता जाता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आत्मीक उगडेपणांत आसून जेजूक पळयनासतना, जेजूक पळोवंक आशेनासतना त्यात आत्मीक कुरडेपणांत आपलें जिवीत रुदानाचें करतले जायते जाण आसात. धाकल्याक जेजूच्याच उतरांनी सांगलेली एक सुवार्थ आसा. एक ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं आयलो वय गे. तो एका रितीच्या आत्मीक कुरडेपणांत आशिल्लो. जायते आस्त बदे ताका आशिल्ले, कुडीचे दोळे ताका आशिल्ले, पूण जेजूक पळोवंक तो सुकिल्लो. पूण जेजू लागीं येता पळया,
जेजून ताचेर दिश्ट घाली बिरमोतीची पूण ह्या मनशान जेजूचेर दिश्ट घालूंक ना आत्मीक कुर्डेपण ताणें सांडूंक प्रयत्न करूंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून तो बेजार जावन निराशी जावन कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो वय की न्ही आज असले मनीस जायते जण संवसारांत आसात आनी असल्या मनशांक आज नवें जिवीत दी जाय म्हणून जेजू आसा आमकां आपोवणी दिता देखून जेजून म्हणलें आसा पिकावळ येतेस्त आसा सांगा करेक्ट पिकावळ येतेस्त आसा वावराडी थोडेच आसा देखून आमी मागज बापा लागीं वावराडी धाडच्याक कित्याक म्हळ्यार असलें आत्मीक कुर्डेपण आसलेले मनीस जायते जाण आसात मते तेरेजो एक बूक वाचलो जाल्यार तातूंत एक गणीत अशें आसा एक फावटी मदर तेरेसा संजेच्या वक्ता कुटुंबाची भेट करूंक गेली कुटुंबाची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार ती एका घरा वेतात तें घर काळो कांत आसलेलें घर थंयसर उजवाडच ना केदाळा पळयल्यार त्या घराचें बागील दांपुल्लें जणल दांपुल्लें अंधकारस सुमारपटी तांणी ह्या घराच्या बागलाक टोके मारिल्ले टोके टका 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 पूण कोणेंच तें बागील उक्तें करूंक ना पूण त्या घरा भितर मनीस आसात तांकां स्वस्थ करीत आसले आनी निरंतर त्या घरा कुशीन ती वेता आसतना तिणें निरंतर त्या घराक टोके मारचें प्रयत्न केलें आनी एक दीस सांजेच्या वक्ता तें बागील उक्तें जालें बागील उक्तें जाल्या उपरांत थंयसर एक उतर प्रायसो खाड मिशी पुरो सोडलेलो एक केस आनी पुरो सोडलेलो एक विद्रुपी जाल्लो मनीस भायर आयलो आनी तो वळो बागील उक्तें करता आसतनाच त्या घरांत नितळाय नातल्ली त्या घरांत उजवाड नातल्लो त्या घरांत साळयांनी गोठेर बांदून एक गोठेराचें बुयार आसलें तें मदर तेरेसा भितर रिगली भितर रिगतना तांणी आडोवचे प्रयत्न केले पूण जाल्यार दोगां तेका सिस्टरां भितर रिगली थंय वचून फास्ट पटीन तिणें कितें केलें त्या अंधकार आसलेल्या घरा भितर वात पेटोवचे प्रयत्न करतना तो व्यक्ती म्हणलो वात पेटोवची नाका हांव वात पेटोवंक सोडिना उजवाडाच्या की हांव काळोख पसंद करता कित्याक म्हणाली ती तें तुका नाका वात पेटोवची नाका हिणें परत वात पेटोवचे प्रयत्न केले तवळ तो म्हणालो हरी एक दीस संजेचें येवन ह्या म्हज्या घराची वात पेटयताय जाल्यार मात्र आज वात पेटय आनी तवळ ती जायत म्हणाली आनी अशें तिणें वात पेटयली आपल्या धर्मीक भयणी सांगाता घर सगळें नितळ केलें आनी ताचे लागीं ती उलयली आनी ह्या मनशा थंय एक निरासपण एक अंधकार आपल्या बायली भुरग्यांक एका अचानक पिडा येवन ती मरण पावल्ल्या खंतीन तो आसुल्लो आनी ह्या वेळार जिवीत असो बरवसो ताणें सांडुल्लो जिवीत असो उजवाड ताणें सांडुल्लो आत्म्याचो उजवाड ताणें सांडुल्लो एक अंधकार ताच्या जिवितांत आसुल्लो आनी निरंतर त्या घराक भेट दिवन त्या घरा वात पेटोवन त्या घरा उजवाड फंकोवन त्या घराची नितळाय करन ह्या मनशा लागीं उलोवन ताचें सगळें जिवीत परिवर्तन कर उजवाडाक हाडचें काम हें आमच्या मदर तेरेसान केलें तेका मनशाक मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या संगतीन कश्ट दिल्या जायत्या मनशांक तिणें केल्लें आसा आनी आज हो वावर हरी एका संवसारांत जाते आसा म्हज्या मोगाच्या भाव हरी एका कोणच्यानी जाते आसा आनी जावंक जाय देखून जेजो म्हणटा पिकावळे तेस्त आसा वावराडी थोडेस देखून तुमी माग जंय वावर करच्याक वावराडी धाडूंक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी जाणात कितलीं जाणां तुमी वर्साक एक पोटी मणी खंयच्याय आश्रमाची भेट करतात कितलीं जाणां सांगा म्हाका आमी आमच्या घरा बरें खावन जेवन बरें दोशी आसा अप्रूप इडल्यो घातां अप्रूप पानपळे घातां अप्रूप पोळे घातां न्ही अप्रूप चट्टंबडे बिस्कुटांबडे कोरी रोटी पुरा घातां आमच्या इतल्या दोस केंत आमी आसा कितलीं जाणां तुमी वर्साक एक पोटी मणी खंयच्याय एक आश्रमाची भेट केल्या
अनाथाश्रमाची एकले एकत हांगा आसा म्हणजे बहीण इतली जाणां आसात कोणी ना पळया कितली जाणां तुमी एक ओल्ड एज ओमाची भेट केल्या ओल्ड मलगड्या घराची भेट केल्या म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वचूंक जाय वर्साक एक पोटी म्हणी असल्या घरांची भेट करूंक जाय आनी तो वळ थंयसर आशिल्ल्या एकसुऱ्या मनशाचे कश्ट मोग नासतना काळजांत अंकर आसलेल्या मनशाची दुकां थंयसर एका रितीच्या बांदपात आसून आत्मीक कुर्डेपणान आसच्या आनी रडच्या जायत्या मनशांची दुकां पळोवन तुमी कंतिश्ट जातल्यात म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो जे पंतू संत अंतोनीचो आसरो आसा ताचे ऑपोजीट आसा चॅरिटी सिस्टर्सचो आसरो ताका कितें म्हणटात फादर नांव चॅरिटी सिस्टर्सचो आसरो आसा प्रशांत निवास ताचे उपरांत हांगासर सिस्टर्सचो आसा माउंट रोझरी आसरो आसा शिवोना गेल्या शिवोन आश्रम आसा गंडीबाग गेलो गेल्या थंयसर एकलो लायक भाव पावलूस पळया कितल्या जाणां निर्गतिकांची मानसीक अस्वस्थ असलेल्यांची वाटेर असलेल्या भुरग्यांची थंयसर सेवा करता थंयसरी सुमार एक हप्तोभर रावन हांवें सेवा केल्ली आसा स्नेहालयांत भाऊ जोसेफ असलो वावर करून आसा आनी जायते संस्थे आसात दुबळ्या धाकट्यांचे संस्थे असल्या संस्थांनी जायतीं जाणां असल्या घरांनी आसून थंयसर करगो नासची आनी हे भाव ही भयणी सगळीं तांची सेवा करची आमी पळयता आनी असलो वावर आमी करूंक जाय दिश्ट नासलेल्यांक दिश्ट दिवचें म्हळ्यार दोळे नासलेल्यांक दोळे दवरचे न्ही आत्मीक कुर्डेपण आसलेल्यांक आत्मीक उजवाड दिवचो रुदान करतल्यांक बुजोवचें एका रितीचो अंतकात बांदपास आसलेल्यांक थंयसर वचोन तांचे लागीं उजवण उलोवन तांकां एक संतोश दिवचो बुजवण दिवची आनी तांचो जिविताचो अंतकार कानूडोवचो आमी आसूंक जाय तुमी जाणा आसा गुरुपुरकाय कंबांत थंयसर स्नेह साधन म्हण आसा न्ही काल म्हणटा ताका स्नेहालय स्नेह साधन न्ही स्नेह साधन आसा कॅन्सर एड्स भुरग्यांच्या आसरो एड्स भुरग्यांच्या एड्स पिडेस्त भुरग्यांचो आसरो धाकटी भुरगीं आसात तांकां घडीत आसा आमी थोडे ते वाचचे पळय कितले सुबीत आसात पूण तांकां एड्स आसा म्हूण ते दाखयना कळना कितले बरें आसून खेळून आसा तांचे सांगात आमी थोडे बडी मस्त बडी येता एक भुरगें आसलें आवय बापाय एड्सान सरल्यान धाकटें भुरगें ताका एक बडी पद म्हळें पद म्हणून म्हाका ताणें पद म्हळें सगळीं रडलीं ते म्हणालें अनाथ मगवादे नानू हतरू मुद्दिसोरिल्ला भिकारी दोरेयादे नानू हतरू चिंतिसोरिल्ला म्हूण ताणें एक पद म्हळें सगळ्यांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां देंवली म्हज्या मोगाच्या बाबडी पळया असल्या जिवितांत कसल्या मनशाची दुकां पुसचे मनीस आमी जावंक जाय तांचे संतोशान वांटेली जावचें तांची दूख संतोशान परिवर्तन करचे व्यक्ती आमी जावंक जाय आमच्या घरांनी सुशेगाद बसोन आमकां संवसाराची पर्वा ना म्हणून जिवचें न्ही असली दूख आमकां कळीत आसा जाल्यार असले मनीस कश्टो नासात म्हणलें आमकां समजलें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी केदींगच रडचें नाव आमी कदींगच कंतिश्ट जावचें नाव कित्याक तांच्या कितल्या मापान वर्ती आमी आसा म्हणलें सत हांगासर जाणा जाता आयच्या दिसा हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत आयच्या दिसा पयल्या जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत पळया देव असलेंच योजन घालता असलेंच योजन घालता आनी म्हणटा हांव पाठी आपूण हाडटना थोंट्यांक कुर्ड्यांक हांव बुजयतलो अनाथांक निर्गातिकांक हांव बुजयतलो परगट करा स्तुती करा बोब मारा सर्वेस्परान आपल्या परजेची उरलेल्या सगळ्या लोकांची सोडवण केल्या पळया सगळ्यांकी तो आरायतलो दुकां पुसतलो मोग दितलो वेंगतलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेरेमिया प्रवादी म्हणटा आनी तेंच जेजून केलें आज
जेजू एक याजक मेल्की सदेकाच्या वर्गाचो याजक तूं मेल्की सदेकाच्या वर्गाचो याजक तूं ससनाच्या ससनाक याजक तूं मेल्की सदेकाच्या वर्गाचो याजक तूं ससनाच्या ससनाक. जेजू एक याजक, तो श्रेष्ठ याजक मेल्की सदेकाच्या वर्गाचो. मेल्की सदेक तो एक श्रेष्ठ याजक. सालेम गांवचो राय म्हणटात ताका ना आरंभ ना अंत. आब्रामान या मेल्की सदेकाक ताच्या दांत एक वांटो ताणें काणीक जावन अर्पिल्ले की. आनी असलो श्रेष्ठ याजकाच्या वर्गाचो जेजू. कित्याक जेजू की आरंभ ना अंत ना, सासनाक जेतलो याजक. ताच्या याजकपणांत आमकांय वांटली लाभला, आमकांय भागीदारपण लाभला. देखून तो म्हणटा हरी एक याजक लोकां मदलो विसरून काडतात. वय गे लोकां मदलो, वय गे न्ही. तुमच्या मदलो विसरून काडतात. आनी मनशाचे तर्फेन देवा उजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. याजकांक पातकां खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तसूय अस्कत पळय हांगा सांग देवाचेर म्हणटा एक याजकी अस्कत. देखून सुकोन पडलेल्यांक कनवळाय दाखोवंक सोदतात. आनी ताच्या अस्कतकाय लागून जशें परजेच्या पातकां पासत तशें ताच्याच पातकां पासत बलिदानां अर्पणां भेटोवंक तो शकता. आनी ह्या मुखांतर देवाची काकूळ तूं जोड दिता म्हणलें सत आयचे दुसरें वचप आमकां सांगता. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सर्व ह्या जगा सांगता, पवित्र सभे सांगता वावर करया, रडतल्यांची दुखां बुजोवचें, कश्टतल्यांक आदार दिवचें, कुर्डेपण आसलेल्यांक आत्मीक उजवाड फांगोवचें, जिवीत दिवंक जायची कृपे दिणी सोमी आमकां दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिका देवते आसलो आमचो बावर तुसारया. सगळीं सांगता एकाच स्थळ्यान एकाच देवा सत मानता सर्पद्वेदार बाप तो आणि एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणता देवाचो एकलो पुत्र सर कळादी बापातान जन्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड करे देवतन उचल्लो करू दे तू देवातान सल्मला ताका रसूंक ना बाबाच्या सई बसो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात मनशा पासत आनी आमचे सोडवण्या पासत सर्गांतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कर्मेची उदरी तांणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पांच पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो तांणी कस्त मरण सोंसली आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे निमेल्ल्यांची मर्सबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक एक शेवट आसचो आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वरानी जीव जाता तो बापानी पुतातान पुता बराबर ताका समसको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एक पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेले सभे सत मानता पातक्याच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विस्वास रावता. आमेन. ह्या आमच्या बावर्तान आनी विस्वासान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयांत तळा आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापांक याजकांक धार्मीक भावा भयणींक लायीक मुखेल्यांक आत्मीक द्रश्टेन भर आनी तांचो गवळीक वावर तुजे कुरपेन सोबय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणी आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी तिच्या अनकारातावन सतानितीच्या उजवाडान चलून निस्वार्थपणे वावरूंक तांकां जाणवा येन बर म्हण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. अनकार भरलेल्या जिविताक उजवाड देका नासलेल्या दोळ्याक तो खरो उजवाड जावन तांचें जिवीत तुज्या मोगान वृद्धी कर म्हण मागता हांव. बापा आमची मागणी आयक. आमच्या पिरगस कुटुंबान माया मोगाने एकवट सोडून दी तुजें राज बळान स्थापन जावं दी
अशें अर्येकल्यान तुज्या पुता जेजू मुरी उतरान आनी करणे साक्ष दिवंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंता आनी विविध पिडेन कश्टांच्या खातीर मागता. तांकां तांचे कश्ट सोसूंक तुजो आदार दी. तांकां बरी जतन आनी कुटुंबा सांद्यातावन मोग फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बावारी हे कुटुंब जावन जमलेल्या आमी आमच्या जिवितान लाभलेल्या सर बरेपणाक अर्गां दिवंक आनी आमचें जिवीत पेल्याच्या बऱ्या समर्पूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. इगडी बोदोळी दांबी आमच्याच कसकी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडया तांच्या बसवत आमी मागया. संवसारांत आत्मीक कुरडेपणांत अंतकरांत असलेल्या सर्व भाव भयणींक पवित्र सभेच्या मणिरा मुखांत्र, पवित्र सभेच्या भावार्थी लोकां मुखांत्र, पवित्र सभेच्या मिशनरी वावरा मुखांत्र एका रितीचो परसळ, सर्गीचो परसळ, सोम्याचो उसवाड तांच्या जिवितांत फंकून दी. तांचे जिवीत नंदन जावं दी. तांचे रडणे रुदार थांबोवन दी. तांचे सगळें जिवीत अंतकराचें ते उजवाडाक फावोवन दी म्हूण आमी मागया. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी तुका आमी समर्पण दिता. दुर्गत मनशाकुळाची कश्ट समजून अंतकरांत असलेल्या सगळ्या मनशाकुळाक एका रितीच्या कश्टा संकश्ट अडचणीक डिप्रेशना टेन्शना ओळख जाल्ल्यांक एका रितीच्या मतीच्या अंतकरांत असलेल्या सगळी एकल्यांक तुजो सर्गीचो उजवाड फांकय म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
म्हणजे बापईने मजेने तुमच्या तांतले पवित्र बलिदान सरपदवेदा देवा मानतात असले जामण मागाते हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाने महिमे आमच्या नेत्या पवित्रतेच्या रवा सर्वेस्पर मानून घे. महिमे म्हणतो देवा आमच्या बहुमोगळ बापा आम्ही तुका भेटयता त्या देण्याचे तुझे दयाळ दिसत घाल असे आमचे सवेवरी तुका अधिक महिमा आम्ही दिवंक पावू हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्प तुमचे सवे आसोंग तुमची सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराने उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासूया. वयशामी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काय दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें नवो जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुना जिवंतपणां जिखलें आमा समेस्तान जिवीत ससनाचे आपल्या मायमे व सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझा वैभवा. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाव बहिणीनो उडानी वाईन असले जेजूचे मास आणि रगजान बदलचे घडी आमचे आत्मीक कुरडेपण पयस सरून दी. आमच्या जिविताचे आमच्या आत्म्याचे आमचे मतेचे सगळे कंत बेजाराय हे घडीचो अंतकार कितें आसा तर जेजूच्या कुडी रक्त समर्पण देवया. समयस उजवाड समयस प्रकाश थंयसर बरोवन दी आमचे जिवीत प्रकाश परी जावन दी म्हूण मागया. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपल्या सुकुशेने कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogutu pergetuya. तुझे मरण आम्ही समरंत तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येड्या सुम्या
जेजू आमी अद्रेता बाबा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि उजिवीत असो उंडोर सोडून काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवकार तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभेस उडास करी फ्रांसीस आमच्या पप्पा साहेबा पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी ह्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्य वंसूसाय भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबरी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना कर्जा मोतींत आसलेलो अंतकर पयसांच्या दिशेन सुमयान शिकलेले मागणे देवाचो आदार मागून सांगाता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी श्रीगर जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची आसलेल्या आमचिता तशें आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशणेंतले आमकां निवार देखुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्त जेणे बुरवशानत रेखतल्याक आमकां तुज्या उदार काकुळतेने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिव्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसार येयली आत्मीक कुरड्या आसून विविध रितीच्या संकश्टाव लोक जावन उदाहरण करतले जायतीं आसात तांकां बुजयलेली आमी तांकां बुसावून तांचें जिवीत प्रकाश बरीत करूंक उलो दितात ती हे शेळयेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सहभागी समया तुवें म्हजे भितर आमचें भाग म्हाका भवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडा रगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूंक मरना काळोख तीव्र
उपासाक पाव जेजू तू ये काळसा तू ये बिडार करू तू ये तुझे समोर आयल्या तुका राखून रावला लागी ये तू बेगी ये प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या बोमोगाळ बापा तुझ्या संस्कार आमकां संपूर्ण परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुन्हा जिवंतपणान वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णान आमकां मेळ अशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार संतोषल्या नाडू जाऊया साचमोका जेजू तू आमचो आदार मोगान तू आमकां सांबाळ कृपेसर आमी आसूं जेशी कर सदांकाळ जेजू तू आमचो आदार मोगान तू आमकां सांबाळ कृपेसर आमी आसूं जेशी कर सदांकाळ. मगळ बाबडीनो भक्तीपणी मी सांत वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान पडयलेल्या सर्व भक्तिकांक अभिनंदन पडयता. तुमचे खातीर सदांच आमी मागता. व्हडलो जेजू स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी. बरी भलायकी संतोश समाधान जैत सगळे फावो करून दी म्हण ह्या वखदां आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा म्हणून करता. तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरे आशिर्वाद दिवंका. रोजारी साहेबिनी सगळी भक्तीन भगवान कृष्णाचे कृपेन निरंकार आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचें न्हू रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुणशेत अलंकार. फादर मेलवीन आतां तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुणशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुणशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात. जायत्यो भक्तीक ह्या पुणतळाक हांगासर येता. बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक या भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा. ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान
आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणशिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत. दिव्यवाणी